सरकार लोकांक घरा नोकऱ्यो हाडून दिवपाक शकना। गोंयच्या तरणाट्यांनी जॉब प्लेसमेंट मेळाव्यात वांटेकार जावप गरजेचें आसा। राजकीय संपर्कांतल्यान म्हटल्यारूच आमदार वा मुख्यमंत्र्यांक मेळून सरकारी नोकरी मेळटली असो विचार करप चुकीचो आसा, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। राज्यांत खाजगी क्षेत्रांतूय नोकऱ्यो उपलब्ध आसात, ताचो फायदो तरणाट्यांनी करून घेवपाक जाय, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगीत तरणाट्यांक आवाहन केलें। दिवचले जाल्ल्या जॉब प्लेसमेंट मेळाव्याच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो। प्रत्येकाक सरकारी नोकरी मेळप शक्य ना, ताका लागून मेळटा थंय खाजगी क्षेत्रांत लेगीत तरणाट्यांनी फुडें येवन नोकरी करपाक जाय, अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। सरकार लोकांक घरा नोकऱ्यो हाडून दिवपाक शकना। गोंयच्या तरणाट्यांनी जॉब प्लेसमेंट मेळाव्यात वांटेकार जावप गरजेचें। राजकीय संपर्कांतल्यान नोकरी मेळोवप कठीण, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। रामा काणकोणकराची भलायकी अजून स्थिर जावंक ना, ताच्या आंगावयले घावे अजून मेरेन बरे जावंक ना, तशेंच मेंदवांत रक्ताचे गुळे जाल्यात अशें MRI रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा, अशी माहिती रामा काणकोणकराची बायल रती काणकोणकरान दिली। सोमारा रामा काणकोणकराच्या बायले सयत कांय समाज वावुरप्यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्या उपरांत ती उलयताली। रामा काणकोणकराक न्याय मेळचो हे खातीर कांय समाज वावुरप्यांनी तशेंच रामाची बायल रती काणकोणकरान राज्यपालांची भेट घेतली। रामाक न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी तांच्यांनी राज्यपाला कडेन केली। तशेंच रामा काणकोणकराची भलायकी अजून सारकी जावंक ना, ताच्या मेंदवांत रक्ताचे गुळे जाल्ले आसात, तशेंच ताच्या आंगावयले घावे जे आसात ते अजून बरे जाल्ले ना, देखून ताची भलायकी सामकी बरी जाय मेरेन ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हय, अशी मागणी रामाच्या बायलेन सरकारा कडेन केल्या। मोपा विमानतळाचेर अकस्मात पार्किंग फी वाडयल्ल्यान टॅक्सी वेवसायिकांनी ह्या फी वाडीक विरोध करीत आंदोलन केलेलें आसा। ह्या आंदोलनाक गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान तेंको दिलो। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हाणें ह्या प्रकरणात लक्ष घालचें अशी मागणी ह्या टॅक्सीकारांनी लावन धरल्या। मजगतीं ह्या संदर्भात जेन्ना पत्रकारांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक विचारलें तेन्ना पळयता मरे कितें जालां तें अशें म्हणीत ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्र्यान उलोवप टाळ्ळें। मोपा विमानतळाचेर अकस्मात पार्किंग फी वाडयल्ल्यान टॅक्सी वेवसायिकांनी हे आंदोलन केलें। ह्या फी वाडीक विरोध करीत तांच्यांनी हे आंदोलन धरिल्लें आसा। ह्या आंदोलनाक गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान लेगीत तेंको दिलो। तशेंच RG पक्षाचो मनोज परब लेगीत थंय आयिल्लो। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांकां ह्या प्रकरणात लक्ष घालचें अशी मागणी ह्या टॅक्सीकारांनी तांच्यांनी केलेली आसा। मोपा टॅक्सी दरवाड विशीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेतल्या उपरांत आमदार विजय सरदेसाय उलयतालो। तांच्यांनी अशें सांगलां की 3 ऑक्टोबर मेरेन मोपा टॅक्सी दरवाड स्थगीत केलेली आसा, अशी माहिती गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान दिल्या। ताणें टॅक्सी वेवसायिकांक सयत पणजे महालक्ष्मी बंगल्याचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली। अकस्मात वाडयल्ल्या पार्किंग दराक लागून मोपा टॅक्सी वेवसायिकांनी सोमारा हे आंदोलन केल्लें। ह्या फाटभुंयेर आमदार विजय सरदेसाय तशेंच मनोज परब लेगीत मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार गेले आनी ह्या टॅक्सी वेवसायिकांची जी कितें मागणी आसा ती मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातली। ताका लागून 3 ऑक्टोबर मेरेन मोपा टॅक्सी दर जी वाड आसा ती स्थगीत केलेली आसा, अशी माहिती गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याच्या भायर येयल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयता आसतना ताणें अशें सांगिल्लें आसा। सध्या मोपा विमानतळाचेर जी पार्किंग फी वाडयल्ली आसा ती 3 ऑक्टोबर मेरेन स्थगीत केलेली आसा। गोंयांत रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा। आतां एम्ब्युलन्सींत दुयेंतींक व्हरप सुद्दां सुरक्षीत ना, अशें आपाचें म्हणणें आसा। रस्त्याच्या अवतिकाये विशीं आपाची BJPचे बुराक मोहीम चालू उरतली। भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्यान रस्ते दुरुस्तीचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां, अशें आपाचें म्हणणें आसा। रस्त्याच्या वायट परिस्थितीक लागून आयतारा म्हापशा गिरी वाठारांत आजिलो हॉस्पिटलाची एक एम्ब्युलन्स उमथल्ली। ह्या फाटभुंयेर आपाचो म्हणयार वाल्मिकी नायक आनी सरचिटणीस श्रीकृष्ण परब उलयताले। तांच्यांनी अशें हे विधान केलेलें आसा।
करसवाडा आकय चेक पोस्ट लागसर 2 खासगी कारींच्यो नंबर प्लेटी बेकायदेशीरपणान बदलपाच्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन दोगा दुबावितांक अटक केली. रमणीक भाई आणि हरप्रीत सिंग असे अटक केल्ले ह्या दुबावितांचे नाव जावन आसा. गोंय नोंदणी आशिल्ल्यो नंबर प्लेटी बदलून ह्या कारीक राजस्थान आणि पंजाब नोंदणी आशिल्ल्यो नंबर प्लेटी लायल्यो. देखून पुलिशेन दोनूय कारी जप्त केल्यो. तशेंच ह्या प्रकरणात पळ काडिल्ल्या दुबावितांचो पुलीस सध्या सोद घेतात. करसवाडा आकय चेकपोस्ट लागसर कांय जाणांनी 2 कारींच्यो बेकायदेशीरपणान नंबर प्लेटी बदलपाचो हो प्रकार उक्ताडार आयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 खासगी SUV रेंट कार म्हणून कालांगूट आणि कांदोळे वापरताले खंय. रेंट कारीचो धनी हाका कारींच्यो अनियमीत हालचाली दिसून आयल्यो. उपरांत ताणें ह्या विशीं पुलिसांक कळीत केलें. ह्या विशीं तपासणी केल्या उपरांत ह्यो कारी सापडल्यो. KB हेडगेवार विद्यालया लागसर गैराचो व्हडलो प्रश्न उपराशिल्लो आसा. ह्यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. हो दुसरो मिनी संसडो तयार जातलो असो हुस्को थळाव्यांनी उप्रासला. ही सुवात जी आसा ती दिकरपाल दवर्ली पंचायत वाठारांत येना तरी लेगीत 10 फावटी ही सुवात नितळ केला अशें पंच विद्याधर आर्लेकर सांगतात. ही सुवात सांजुदेले आर्यल वाठारांत येता अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या कोयरा विशीं तिनूय पंचायतीच्या पंच आनी सरपंचा कडेन बसका घेवन बेगोबेग कोयराचो विलो लावपाचो यत्न करतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. सोमारा गोवा दूध कामगार संघटना आणि गोमंतक मजदूर संघान फोंड्या म्हालांत शांतीकायेचो मोर्चा काडलो. 7 पे म्हारगाय भत्तो आणि हेर मागण्यो पुराय करच्यो. तशेंच ह्या मोर्चाचो हेतू फक्त कामगार संघटनेचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर शांतीकायेचो मोर्चा काडिल्लो अशें तांच्यांनी ह्या वेळार सांगिल्लें आसा. 7 पे म्हारगाय भत्तो आणि हेर मागण्यो पुराय करच्यो. तशेंच ह्या मोर्चाचो हेतू फक्त कामगार संघटनेचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर आशिल्ल्याचे ह्या आंदोलकांचे म्हणणें आसा. सोमारा गोवा दूध कामगार संघटना आणि गोमंतक मजदूर संघान फोंड्या म्हालांत शांतीकायेचो हो मोर्चा काडलो. मोर्जे सरपंच पदाचेर विलास मोर्जे हांची बिनविरोध निवड जाली. पंचायतीच्या करारा प्रमाण आदले सरपंच पवन मोर्जेन सरपंच पदाचो राजिनामो दिले उपरांत हे पद रिक्त आशिल्ले. ह्या फाटभुंयेर सोमारा मोर्जे हांगासर पंचायतीच्या सरपंचाची ही बिनविरोध निवड जाली. दर्यादेग वाठारांतले प्रश्न मोर्जे पंचायत क्षेत्रांत मास्टर वाचनालय आणि हेर उदरगतीची कामां मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आमदार जी दारोलकर हांच्या सहकार्यांतल्यान पुराय करपाचो यत्न करतले अशें सरपंच विलास मोर्जे हाणें सांगलें. मोर्जे सरपंच पदाचेर विलास मोर्जे हांची बिनविरोध निवड जाली. निवड पंचायतीच्या करारा प्रमाण आदले सरपंच पवन मोर्जेन सरपंच पदाचो राजिनामो दिले उपरांत हे पद रिते आशिल्लें. धनगर समाजाक अजून ST दर्जो मेळून आशिल्ल्यान समाजाच्या लोकांनी सध्या नाराजी उक्तायल्ली. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हाणें सांगिल्लें. त्या प्रमाण सोमारा बाबू कवळेकार हाणें मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली.
केंद्रशासित प्रदेश लडाखात 24 सप्टेंबराक पुराय राज्यात हिंसाचार अशें वातावरण थंय पसरिल्लें. ह्या हिंसक विरोधी प्रदर्शनात कांय लोकांक मरण लेगीत आयिल्लें. अजून लेगीत थंय कलम 163 लागू आसा आनी हाका लागून 5 जाणां परस मायज लोकांक एकठांय येवप किंवा तांकां एकठांय जमपा खातीर सध्या बंदी आसा. प्रशासनाच्या परवानगी बगर रॅली मेळावो आयोजीत करपाक बंदी आसा. अशा तरेन सध्या लेह लडाख हांगासर हाय अलर्ट अजून मेरेन चालू आसा. लेह लडाखाक कलम 163 लागू केलेले आसा. 24 सप्टेंबराक जेन्ना हिंसक वातावरण थंय उप्राशिल्लें तेन्नाच्यान हे 163 कलम थंय लागू केले आनी अजून मेरेन थंय सध्या हाय अलर्ट चालू आसा. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान लखनौ हांगासर जनता दर्शन घेतले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान जनता दर्शनात आयिल्ल्या लोकांची भेट घेतली आनी तांचे प्रश्न आयकून घेतले. कांय लोकांचे प्रश्न थंयच्या थंय सोडोवपा येता अशा जाणांची समस्या थंयच्या थंय ताणें निवारण केली. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वाठारांनी जनता दर्शन घडोवन हाडटात. ह्या वेळार लखनौात तांच्यांनी हो जनता दर्शन घडोवन हाडिल्लो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाक लडाखांतल्या लखनौांतल्या लोकांनी आपली भेट दिली आनी आपल्यो समस्या तेंच्या मुखार मांडल्यो. त्या उपरांत तांचे प्रश्न आयकून घेतले. ज्या लोकांची समस्या सोडोवपाक शकता थंयच्या थंय अशा लोकांचे समस्यांचे ताणें थंयच्या थंय निवारण केलें. ताळगांवच्या नागाळी हिल्स तशेंच सत्तरीच्या कांय वाठारांनी आमकां सध्या मलाबार पीड हॉर्नबिल पळोवपाक सध्या मेळटात. ताळगांव सारकिल्ल्या शारांच्या वाठारांत हो पक्षी सध्या दिसप म्हटल्यार ही अजापाची गजाल आसा. मात फाटले सुमार 6 म्हयने जाले हो पक्षी ताळगांवच्या नागाळी हिल्स वाठारांत दर दिसा येता खंय. तशेंच सोमारा म्हटल्यार आयज तो इमारतीच्या गच्चीचेर बसून सगळे नियाळटाना असो दिश्टी पडलो. लोकांनी लेगीत ताचें सौंदर्य आनी सोबीतकाय पळयली. हॉर्नबिलाची पक्षाची कांय जाणांनी व्हिडियोय तांच्यांनी फोटोग्राफी केली. असो हो हॉर्नबिल नांवाचो पक्षी सध्या ताळगांव तशेंच सत्तरी वाठारांत दिसपाक लागला. खासा करून हो पक्षी जो आहा तो महाराष्ट्रांत कोकणांत आमकां खुबदो सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांत आमकां दिसता. हो पक्षी भोंवणे खातीर सध्या गोंयांत आयिल्लो आसा. ताका लागून लोक अजाप उक्तावपाक लागला. कोकण सिंधुदुर्ग भागांत ह्या पक्षाक गरुड लेगीत अशे लोक म्हणटात. दर वर्सा शिक्षणाचेर सगळ्यांत उणो खर्च करपी राज्यांच्या वळेरेंत गोंय 6व्या सुवातेर आसा. गोंयांत दर वर्सा दरेका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचेर सुमार 9,735 रुपया खर्च जाता जाल्यार चंदीगडात सगळ्यांत चड म्हटल्यार 49,711 रुपया खर्च जाता अशें संख्याकी आनी कार्यावळ अंमलबजावणी मंत्रालयान हालींच जाहीर केल्ल्या चिल्ड्रन इन इंडिया ह्या अहवालांतल्यान उक्ताडार हाडला. दर वर्सा राज्यांतल्या दरेका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचेर कितले पयशे खर्च जातात हाची आंकडेवारी मंत्रालयान ह्या अहवालांतल्यान मांडल्या. अभ्यासक्रम शुल्क, येरादारी, गणवेश, स्टेशनरी आनी हेर रुपांत दितात. ते प्रमाण गोंयांतल्या दरेका विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम शुल्का खातीर 3,239 रुपया, येरादारी खातीर 1,353 रुपया, गणवेशा खातीर 1,210 रुपया, स्टेशनरी खातीर 2,211 रुपया, हेर वस्तूं खातीर खर्च जाता. मोरजे पंचायत वाठारांतल्या दर्यादेगेर पेडणे तालुक्याच्या नयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर तशेंच तुयें उद्देगीक वसणुकेच्या जंक्शना कडेन आनी चोपडे जंक्शना कडेन व्हडा प्रमाणांत हेडगी गोरवां दिश्टी पडपाक लागल्यात. ह्या हेडगी गोरवांक लागून रस्तो अपघातांत बरीच वाड जाल्ली आसा अशें लोक म्हणटात. देखून बेगोबेग उपाय काडून तांकां सुरक्षीत थळाचेर व्हरून सोडचे अशी मागणी जावपाक लागल्या. मोरजे पंचायत वाठारांतल्या दर्यादेग तशेंच पेडणे तालुक्याच्या नयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर तशेंच तुये उद्देगीक वसणुकेच्या जंक्शना लागसर आनी चोपडे जंक्शना कडेन व्हडा प्रमाणांत हेडगी गोरवां सध्या दिश्टी पडपाक लागल्या. ह्या गोरवांक लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. देखून ह्या हेडग्या गोरवांक बेगोबेग सुरक्षीत स्थळांचेर व्हरून सोडचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या.
गोंय सरकारान कॉम्युनिदाद जमिनी वयली अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर केल्ल्या दुरुस्तीचो थेवी कॉम्युनिदादीन खर विरोध केला। सर्वसाधारण बसकेंत गांवकारांच्या एकमतान हो निर्णय जाल्ल्याचे कॉम्युनिदाद थेवीचे अध्यक्ष आनी हेर वांगड्यांनी सांगले। कॉम्युनिदाद जमीन ही गोंयच्या समुदायाची खाजगी जमीन जावन आसा। कॉम्युनिदाद जमिनी वयली अतिक्रमणां कायदेशीर करपा खातीर गोंय सरकारान केल्ल्या दुरुस्तीचे थेवीम कॉम्युनिदादीन खर विरोध केला। सर्वसाधारण बसकेंत गांवकारांच्या एकमतान हो निर्णय जाल्ल्याचे कॉम्युनिदाद थेवीचे अध्यक्ष आनी हेर वांगड्यांनी सांगले। ही दुरुस्ती करचे आदीं सरकारान आमकां विश्वासात घेवंक नाशिल्ल्याचे थेवीम कॉम्युनिदाद वांगडी सांगतात। आमचे कडेन कसलीच चर्चा केले बगर सरकारान हो निर्णय आमचेर लादला अशें थेवीच्या कॉम्युनिदाद वांगड्यांचें म्हणणें। ह्या दुरुस्ती विरोधात कोर्टान वचपाची शिटकावणी थेवीम कॉम्युनिदादीन दिला। केपें उच्च माध्यमीक विद्यालयाकडलो रस्तो संबंधीत खात्यान खणिल्ल्यान थंय वचपाक विद्यार्थ्यांक आडमेळी जाता। पावसाक लागून पुराय रस्त्यार चिखल साचला। हाका लागून थंयच्यान दुचाकी घेवन वचपी विद्यार्थी पडपाक लागल्यात। ताका लागून पालकांनी सुद्दां नाराजी उक्तायल्ली आसा। देखून हो रस्तो जो आसा तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी पालकांनी केला। केपें उच्च माध्यमीक विद्यालयाकडलो हो रस्तो आसा। ह्या रस्त्यार चिखल साचिल्ल्यान येरादारी करपाक सामकी थंय नाकापुरो जाता। विद्यार्थ्यांक आडमेळी लेगीत जावपाक लागला। ह्या चिखल्यातल्यान जर गाडी पासार करतलो, दुचाकी व्हरतलो जाल्यार ती स्लीप जावन पडपाची शक्यता आसा। तशेंच कांय जाण पडिल्ले लेगीत आसा। ताका लागून थंयच्यान दुचाकी घेवन वचपी विद्यार्थी पडपाक लागिल्ल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायला। देखून हो रस्तो बेगोबेग सारको करचो अशी मागणी पालक करपाक लागल्यात। उत्तराखंडाच्या धराळी गांवांत 5 ऑगस्टाक ढगफुटी जाल्या उपरांत ह्या गांवची वायट स्थिती जाली। ह्या ढगफुटीत अख्खो गांव उद्ध्वस्त जाल्ल्याचें दिसून येता। ह्या वाठारांत आशिल्ली 250 ते 300 घरां जमिनी पोंदा गेली। कांय जाणांच्यो कुडी जमिनी पोंदा आसात अशें गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना उत्तराखंड धराळीच्या थळाव्यांनी सांगलें। सध्या हो गांव ह्या घडणुकेंतल्यान भायर सरत आसा। उत्तराखंडाच्या धराळी गांवांत 5 ऑगस्टाक ढगफुटी जाल्या उपरांत ह्या गांवची स्थिती सामकी बिकट जालेली आसा। ढगफुटीत आख्खो गांव उद्ध्वस्त जाल्ल्याचें कळटा। ह्या वाठारांत आशिल्ली 250 ते 300 घरां जमनी पोंदा गेली। कलंगूट तिवय वाड्याचेर एका भाड्याच्या कुडीक अचकीत उजो लागलो आनी उजो लागताच पियणच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। उजो नेमको कसो लागलो तें स्पश्ट जावंक ना। मात्र सुमार 1 लाखाच्या वयर लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। कुडीत भितर कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवात जिवीत हानी टळ्ळी। गोंयांत रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा। तातूंतल्या तातूंत सध्या अश्यो उजो लागपाच्यो घडणुक्यो मुखार येवपाक लागल्या। कलंगूट तिवय वाड्याचेर एका भाड्याच्या कुडीक हो उजो लागिल्ल्याची बातमी आसा। उजो लागताच पियणच्या उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घटनाथळाचेर धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। हो उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना। मात्र 1 लाखाच्या वयर लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। खांडेपार कांपा वाठारांतलो 70 वर्सांचो रेमेडियो गोम्स वखदी झाडापाल्या पासून लोकांचेर उपचार करता। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मुतखडो, कामीण सारकिल्लीं हेर दुयेंसां आशिल्ल्या दुयेंतींक फाटलीं 30 वर्सां जालीं तो गांवठी वखदां दिवन बरो करता। हाचे खातीर लागपी वखदी झाडां कोडार गांवच्यान तो हाडटा अशें रेमेडियो सांगता। कांपा खांडेपार वाठारांतलो रेमेडियो हो गोम्स हो 70 वर्सांचो दादलो आसा। वेगवेगळ्या वखदी झाडापाल्यां पासून तो गांवठी वखदां तयार करता। ह्या गांवठी वखदांतल्यान तो लोकांचेर उपचार करता। आपलो बापूय आनी आज्यां कडल्यान ताणें ही गांवठी वखदांची म्हायती घेतिल्ली आनी तांच्या कडल्यान हे गांवठी वखदांचें शिक्षण ताणें घेतलें अशें तो सांगता। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मुतखडो, कामीण आनी हेर दुयेंसांचेर फाटलीं 30 वर्सां जालीं तो लोकांक वखदां दिता आनी हाका लागून रेमेडियो हाचो जायत्या संस्थांनी भोवमान लेगीत केलेलो आसा। रेमेडियो गोम्स हो सरकारी नोकरेंतल्यान निवृत्त जालो। वखदी झाडां पासून तो आतां लोकांचेर उपचार करता।
कोडार प्रस्तावित IIT प्रकल्प आता रद्द झालेलो आसा. देखून ह्या विशीं थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकरान कोडार गांवांत वचून आयतारा गांवच्या लोकांची भेट घेतली. मजगतीं 5 ऑक्टोबराक ग्रामसभा घेवपाच्या मागणेचेर गांवचे लोक जे आसा ते सध्या ठाम आसात. प्रस्तावित IIT प्रकल्पाक लागून गांवकारांची मागणी आशिल्ली की मंत्र्यान आमची भेट घेवपाक जाय म्हणून तांच्यांनी असो आग्रह लावन धरिल्लो. करता हो प्रस्तावित IIT प्रकल्प रद्द जालेलो आसा. उपरांत थळावो आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकरान कोडार गांवांत वचून जशें की लोकांची मागणी आशिल्ली की आमची भेट घेवची म्हणून ताणें गांवांत वचून लोकांची भेट घेतली. मजगतीं 5 ऑक्टोबराक ग्रामसभा घेवपाच्या मागणेचेर गांवचे लोक अजून ठाम आसात. वीज खात्यात नव्या प्रकल्पा खातीर जायका फायनान्स कॉर्पोरेशना कडल्यान रीण घेवपाचो निर्णय घेतला. ह्या फाटभुंयेर सरकारान नेमिल्ल्या PwC कंपनींतल्यान ही प्रक्रिया सध्या सुरू केलेली आसा. ST लायन आनी उपकेंद्राच्या अपग्रेडेशना खातीर सुमार 5,000 कोटी रुपयाचो खर्च अपेक्षीत आसा. ही प्रक्रिया यशस्वी जाले उपरांत केंद्र सरकाराक अहवाल धाडटले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. ह्यान पयलीं भौशीक बांदकाम मंत्री आसतना जायका वरवीं निधी घेवन प्रकल्पांक उपयोग केलेले आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. उदकाची नवीन पायपलायन घालपा खातीर बोड्डे सयत शारांतले जायते रस्ते फोडिल्ले आसा. हे काम पुराय जावपाच्या वाटेर आसतनाच आडवेळा पावसान धुमशणां घातिल्ल्यान हे चर जे आसा रस्त्यांक बडिल्ले आसा ते पुरपाचें काम गडबडीत करचें पडलें. देखून रस्त्यांची दशा जालेली आसा. पावस पडलो काय रस्त्या वयलो चर आनी फोंडकुलां भरतात. देखून वाहन चालकांक फोंडकुलांचो अदमास येना. ताका लागून ल्हानसान अपघात जावपाची शक्यताय आसा आनी अशे अपघात घडपाकूय लागल्या. पदचारांक किंवा चलत वचप्यांक धड थंयच्यान वचपाक लेगीत मेळना. बस स्टँडा कडेन लेगीत फोंडकुलां पडल्यात. मजगतीं पावस कमी जातकीच रस्ते वेवस्थीत करतले अशें नगराध्यक्षान कळीत केलेलें आसा. उदकाची नवीन पायपलायन घालपा खातीर बोड्डे सयत शारांतले रस्ते फोडिल्ले आसा आनी हे काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आनी आडवेळ्या पावसान हाजिरी लायिल्ल्या कारणान सध्या हो रस्त्यार चिखोल जावपाक लागल्या. गोवा डेरीची वर्सुकी सर्वसाधारण बसका जाली. 2014 ते 2025 वर्साक सुमार 1,27,00,000 रुपयाचो फायदो जालो. जाल्यार गोरवां खाण प्रकल्पा खातीर सामुग्री पुरवण करपी वेवसायिका गोवा डेरी सुमार 9 कोटी रुपयांचे रीण फारीक करपाची आसा अशी माहिती गोवा डेरीचे अध्यक्ष पराग नगरसेकार हाणें दिलेली आसा. राज्यात फुडले कांय दीस म्हटल्यार 28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन उटंगराचो पावस पडटलो आनी हाका लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. मजगतीं फाटल्या 24 वरांत धारबांदोड्या सगळ्यांत चड म्हटल्यार 23.3 मिलीमीटर, पेडण्यां 25.8, सांग्यार 23.2, मुरगांव 19.9, दाबोळे 19.6 आनी पणजे 17.6, काणकोणा 14.2, पोरण्या गोंयांत 13.6, सांखळे 9.8 जाल्यार म्हापशा 9.2 मिलीमीटर इतली पावसाची नोंद जाल्या.